सरकारची कामां कटकटीची म्हण लोक बोळ मारतात, पण जेन्ना सरकार ही कामां सुटसुटीत करपाक सोदता तेन्नाय कांय जाण बोळ घालतात। जमीन महसूल संहिता दुरुस्ती करून जमिनीचें रुपांतर सोपी करपाचो यत्न सरकार करता, पूण कांय NGOंनी तेका आक्षेप घेतला। गोंय सरकारान आपल्या अधिकृत राजपत्रांत जमीन महसूल संहितेचे दुरुस्तीची अधिसुचोवणी काढल्या। ह्या दुरुस्तीचेर आक्षेप आनी सुचोवण्यो नोंदवपाक 15 दिसांची मुजत घेतल्या, पूण गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या NGOन जमीन महसूल संहितेची दुरुस्तीक खर विरोध केला। ह्या आदी जमीन रुपांतरण प्रक्रियेक खात्याची मंजुरी लागताली, पूण हे दुरुस्तेक लागून खात्या कडल्यान 20 दिसां भितर पत्र वेव्हार जायना जाल्यार जिल्लोधिकारी जमीन रुपांतर प्रक्रिया स्वता मंजूर करतलो। पूण हाका विरोध नेमको कित्याक हे संघटनेन सांगला, पळयात। आमची जी पयली प्रॅक्टीस आसा, कोणाकूय लँड कोड कन्वर्जन करपाचें आसल्यार पयलीं एप्लिकेशन घालप आनी मागीर कलेक्टर 4 डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट मागता। मामलादार ताचें टेनन्सी रिलेटेड रिपोर्ट, TCP ताणें शेतां भाटां आसात ताचो रिपोर्ट, सर्वे डिपार्टमेंट पार्टिशन रिलेटेड रिपोर्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झाडां थंय रानां आसात ताचो रिपोर्ट। आनी हे 4य रिपोर्ट करपाक गोंयकारांनी गरजेची नोट करपाचें म्हणल्यार हे 4य डिपार्टमेंट जे काम करतात ते एक्सपर्ट आसात, ते गिन्यान आसलेले लोक अपॉयंट केल्ले असतात। पूण आतां ह्या न्यू एमेंडमेंटान तांची कांयच गरज ना। कलेक्टर म्हणटा खंयच्याय डिपार्टमेंटान 20 दिसां भितर तांचो रिपोर्ट येवंक ना जाल्यार कलेक्टराच्यान आपल्याच्यान एकल्याच्यानूच डिसिजन घेवपाक जाता अशें। तर अशें जालें जाल्यार गोंयकारांक आनी मिनींग उरला कितें, आनी हे डिपार्टमेंट आसून फायदो कितें? आनी कलेक्टर खराब आसलो जाल्यार हो कलेक्टरूच कोणाकूय सांगूंक शकता डिपार्टमेंटाक 20 दीस तुमी ओगी रावात, फाटल्यान आमी पयशे मेजून काम करया म्हणून। सो हो सगळो तांचो प्रयत्न व्हडल्या बिल्डरांक ही गोंयची जमीन विकून तांकां सवलती करपाक आनी गोंयचें डिस्ट्रॉयमेंट करपाचो हो एमेंडमेंट केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।